हे मार्केट जे आसा पळय न्ही हे 8 दीस चलतले, म्हणजे 365 डेज मार्केट चलतले. फक्त त्याचा बरो उपयोग कसो करपाक जाय आनी कशा बऱ्या पद्दतीन. कारण एकदा ह्या हॉलाक AC घातली काय म्हाका दिसता सगळे आपले लग्न म्हणजे बर्थडे सगळे करपाक हांगा जाल्यार दिस इज द सेंट्रली लोकेटेड आसा. केंद्रांतल्या ट्रायबल फंडांतल्यान आनी स्टेटीच्या फंडांतल्यान मेळून 18 कोटी रुपया आमी खर्च केल्या. कितले? 18 कोटी. एखाद्या ग्रामपंचायतीचो मार्केट कॉम्प्लेक्स बांदपाक 18 कोटी रुपया राज्य आनी केंद्र सरकार करता. ही खूप व्हड गजाल आसा. गोंयांतले सगळे मार्केट कॉम्प्लेक्स पळोवन येया. सगळ्या मार्केट कॉम्प्लेक्साच्या पेक्षा हो एडवान्स 2 स्टेप फुडें आसा, 1 स्टेप न्ही. खंयच्या पुराय देशात ग्रामपंचायत लेवलाचेर असो बाजार पळोवपाकूच मेळचो ना. ह्या ठामपणे ह्या मार्केटात सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट आमी इन्स्टॉल केल्लो आसा. हांगा जितकी टॉयलेट्स आसा, कॅन्टीन आसा आनी हेजी सगळी सिवेज त्या सिवेज ट्रिटमेंट प्लांटाक वयतली ती ट्रीट जातली. अशा पद्दतीची फॅसिलिटी दुसरे कडेन ना. आनी एडवान्स ताज्या फुडल्यान सांगता आमी कोल्ड स्टोरेज हाची स्पेशल फॅसिलिटीज ह्या प्लांटा कडेन. कोल्ड स्टोरेज म्हटल्या उपरांत फाल्यां सकाळी जर कोणी मेजर प्रमाणात भाजी हाडल्या आनी ती विकली वचूंक ना, ताका दवरूंक जाय, परत परवा येवपाक जाय विकपाक. तेणी उरलेली भाजी कोल्ड स्टोरेजात घालुनी आनी घरा वचूनी ती दवरपाची फॅसिलिटीज आसा. या बाजार संकुलाचे पुनर्बांधणी उत्तम प्रकारे सगळ्या कार्य हांगा जावं ह्या पद्दतीची केल्ली आसा ती अभिनंदनीय आसा. ह्या खात्याचे मंत्री, मुख्यमंत्री हांचे सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता. म्हणजे तांकां देव बरें करूं म्हणटा की ताणें एक बरो स्टेप हो बाजार संकुल हें करपाक घेतलो. आमकां इतले प्रॉब्लेम फेस करचे पडटाले ते सांगपाक शकना. जे फार्मर हांगासर आपले वेपार घेवन येयला तांकां सगळ्यांक खबर आसा तेंच्यांनी हो प्रॉब्लेम सॉल्व केलो, प्रॉब्लेमाक फेस केल्लो आसा. पण आयज खूब उमेद जाता की आमच्या आमदार तशें गोंय राज्याचो कला आनी सांस्कृतीक मंत्री बाब गोविंद गावडे हांच्यांनी फुडाकार घेवन सुसज्ज असो बाणस्तारचो मार्केटचो कॉम्प्लेक्स आयज आमकां सगळ्यांक पळोवंक मेळटा.